विसा उपरांत तुमकां येवकार। गोंय मुक्तीच्या भांगरा महोत्सवी वर्स सोमारा सरकारान व्हडा दबाजान मनयलें, पूण पुर्तुगीज गोंय सोडून गेल्ले तेन्ना तांणी भारतीय लश्करा वांगडा केल्ली ती ट्रिटी अजून मेरेन गोंय सरकारा कडेन ना। 5 म्हयन्या फाटीं मिडियानच सरकाराच्या नजरेक ही गजाल हाडून दिल्ली, मात सरकारान अजून मेरेन ती लश्करा कडल्यान घेवपा खातीर कांयच पावलां उबारिल्लीं नात। पळयात हो रिपोर्ट। 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पुर्तुगीजांनी गोंय सोडलें। तेन्ना पुर्तुगीज राजवटींतलो निमणो गव्हर्नर जनरल वासाल दी सिल्वान भारतीय लश्करा बरोबर सय केल्ली ट्रिटी अजून लश्करा कडेनच आसा। लश्कराच्या पणजेच्या सिग्नल प्रशिक्षण केंद्रा कडेन ही मूळ ट्रिटी आसा। 5-6 म्हयन्या फाटीं संजीव सरदेसायान मिडियांतल्यान ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली। गोंय मुक्तीच्या भांगरा महोत्सवी वर्स मनयता आसतना सरकार ही ट्रिटी मेळोवंक कितें तरी यत्न करतलो अशी अपेक्षा आशिल्ली। एक ट्रिटीज जर तांकां कांय करूंक मेळना नाल्यार तांणी आमचे हिस्टोरियन आसा तांचो एक बॉडी करून तांकां सांगचें की जें पळय लिबरेशनचें कितें डेटा आसा तो तुमी एकठांय करा, वी वील डिस्प्ले इट। हातूंत आमचो कोणाचोच फायदो ना, फायदो आसा तो फक्त येता त्या जनरेशनाचो। एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू फायंड एंड डिस्प्ले दॅट surrender treaty which was signed by Manuel Antonio Vasal da Silva and accepted by Brigadier Dillon. हीच जर आमी तातूंतसून सुरू करीत, आय थिंक गोवा हॅज अ वंडरफूल फ्युचर। सोमारा आमी सरळ मुख्यमंत्र्यांकच ह्या ट्रिटी विशीं विचारलें। मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणटा, ही गजाल म्हाज्या नजरेक आयल्या। आमी ही ट्रिटी मेळोवपाचो यत्न करतले। गोंयच्या मुक्तीचो हो म्हत्वाचो दस्तावेज सरकाराच्या ताब्यांत आसचो म्हूण यत्न आसतले। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। भांगरा महोत्सवी मुक्ती सुवाळो सरकारान पणजे मोठ्या थाटान मनयलो, मात ह्या सुवाळ्या भोंवतणी परिस्थिती वेगळीच आशिल्ली। स्वातंत्र्य सैनीक उपासाक बशिल्ले। परेड ग्राउंडा कडेन घाल्ल्या कोयराक लागिल्लो उजो पालोवंक जवान धडपडटाले। ग्राउंडा वेल्या झोपडपट्टींतल्या लोकांचें सामान तात्पुरते रस्त्या पलतडीन वडयल्लें, जाल्यार म्हऱ्यांतल्या खेळा प्राधिकरणाच्या ग्राउंडार सोनिया गांधीच्या सभेचो काँग्रेसीन पातळायल्लो कोयर 2 दीस जाले तरी तस्सो आशिल्लो। पळयात सुवाळ्याची दुसरी बाजू। गोंयचो भांगरा महोत्सवी मुक्ती दीस सुवाळो सोमारा पणजेच्या कांपाल परेड मैदानार सरकारान व्हडा दमाजान मनयलो, मात तो सरभोंवतणाच्या ज्या परिस्थितीत मनयला ती परिस्थिती हुस्को करपा सारकी। कांपाल परेड ग्राउंडा कडेन शारांतलो कोयर वडयतात। ह्या कोयराक अदीं मदीं उजो लागिल्लोच आसता। सोमारा सकाळीं उजो लागिल्लो। हरशीं तो कोयर थंयच्यान कोणच व्हरपाचो विचार करिना आनी उजोय कोण पालयना। मात मुक्ती दिसा सुवाळ्या वेळार धुंवर पातळिल्ल्यान तो पालोवपा खातीर एके वटेन उजो पालोवपी दळाचे जवान धडपडटाले, जाल्यार फुडल्यानच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सुवाळ्यांत मानवंदना घेतालो। इतल्यान जावंक ना, परेड ग्राउंडार झोपडपट्टी वयर सरल्या। हरशीं हे लोक रातचे ग्राउंडार ध्वजस्तंभा खाला ह्या कॉन्क्रिटाचे स्टेजीर नित्याक न्हिदतात। तांचो संवसारय थंयच। हेच लोक सोनिया गांधीच्या सभेकय आयिल्ले। हे पळयात, हेच ते वळखले? मिडियाच्या कक्षांत येवन बशिल्ले, मात मुक्ती दिसा पुरते राती तांचें सामान रस्त्या पलतडीन वडयल्लें। सुवाळो सोंपतनाच अधिकाऱ्यांची फाट जाता म्हणसर तांणी सामान परेड ग्राउंडार परत थाटलें। दावे वट्यां कांपाला वेळा खेळा प्राधिकरणाचो ग्राउंडार तर शेनवारा सोनिया गांधीच्या सभे वेळार पातळिल्लो काँग्रेसीचो कोयर 2 दीस जाले तरी तस्सो पातळिल्लो। 2 दीस जाले फातोड्यार लोक हो काँग्रेसीचो कोयर माड्डीत जॉगिंग करतात। कांय जाण कोयरांत क्रिकेटय खेळटात। दुसरे वटेन सुटके झुजांत वांटो घेवन पासून सरकारी पावंड्यार स्वातंत्र्य सैनिकाचो दर्जो मेळूंक नाशिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सोमारा पणजे एका दिसाचो उपास केलो। अखिल गोमंतक भूमिगत स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेच्या बॅनरा खाला स्वातंत्र्य सैनिक आणि तांच्या घरचे पणजे आझाद मैदानार उपासाक बसले। त्यांनी या भूमीसाठी काहीतरी चांगलं केलं होतं, एवढी जरी पावती आम्हाला गव्हर्नमेंटकडून मिळाली, ताम्रपट मिळाला आणि सांगितलं की हे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून ह्यांना मान्यता, तरी आम्ही खुश होऊ की निदान मरताना तरी ह्या भूमीसाठी केलेल्या कार्याची दखल घेतली, एवढं तरी आम्हाला त्यात हे वाटेल, म्हणजे धन्यता वाटेल। आम्ही 1958 ते 61 पर्यंत कार्य केला न चुकता, पण आम्ही मत पुर्तुगीज सरकाराक मुद्दाम अशें सापडूंक ना। ते खातीर आमी अशे उरले अशें आमकां दिसता आनी तेंचें तेच मत आहा। पण जेन्ना राष्ट्रपतीन डिक्लेअर केलां 1 दीस पासून काम केल्ल्याक स्वातंत्र्य सैनीक जातलो, ते हेतूर आमकां न्याय मेळचो असो आमचें म्हणणें आसा। हे परिस्थितीत सरकारान दोळ्या आड मसण पाड करीत व्हडा दमाजान आनी स्टायलीन भांगरा महोत्सवी सुवाळो मनयलो। सुवाळो सोंपलो, मात थंयचे परिस्थितीत कांयच फरक पडलो ना। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार आनी रवींद्र दळवी।
भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या गोंय फाट्यान गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवा निमतान आयतारा पणजे शारांतल्यान मशाल मिरवणूक काढली. युवा मोर्चान घडोवन हाडिल्ल्या युवा संक्रमण कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या गोंय फाट्यान युवा संक्रमण ही खासा कार्यावळ आयतारा घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार रांगोळी, गावप आनी हेर सर्ती जाल्यो. विंगड सर्तींतल्या जैतिवंतांक नरेंद्र सावयकार, सिद्धेश नायक, दत्तप्रसाद नायक आनी हेरांनी इनामां भेटयलीं. गोंयांतल्या काँग्रेस सरकारान कांयच करूं ना अशी टिका युवा मोर्चाचो अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सावंतान केली. ह्या 50 वर्सां उपरांत सुद्दां गोंय स्वतंत्र जालें, पण तरी सुद्दां आमकां ह्या गोंयान आमचें अशें कांयच मेळना. हांगासर तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांगासली गोंयची जी भाजी आसा ती कर्नाटकांतल्यान येता, गोंयांत तांदूळ आसा हो खंय तरी पंजाबांतल्यान येता, गोंयांत जें दूद जाय तें महाराष्ट्रांतल्यान येता. त्याच बरोबर हांगासर स्वताचें अशें आमचें उत्पन्न कांयच जावंक ना, कारण हेंच्यांनी पूर्णता हें आजुनूय गोंय जें आसा ह्या दुसऱ्या राज्याचेर डिपेंड दवरलेलें आसा. गोंय मुक्ती दिसा निमतान भाजपा युवा मोर्चान सांजे वेळार मशाल मिरवणूक काडली. युवा मोर्चाच्या साबार वावुरप्यांनी ह्या मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो. गोंय मुक्तीचो जय जयकार करपी घोशणा दीत ही मिरवणूक शारांतल्यान भोंवली. गोंयच्या उदरगती खातीर कांयच न करपी काँग्रेसीक गोंयची जनता बुद्ध शिकयतली अशें युवा मोर्चाचे सरचिटणीस सिद्धेश नायक आनी शर्मद रायतुरकारान सांगलें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव.